कोंकणी उलय लंडन फुलोय ह्या कार्यावळींत तुमकां सगल्यांक कुशाल बरीत माय मोगाचो नमस्कार. हांव एडविन फर्नांडीस तुमच्या मुखार एक कविता सादर करूंक सोदतां. आवय बापूय आनी भुरगीं हाचेर आदारीत आसलोली ही म्हजी कविता आनी कवितेचें नांव नातें सांबाळूंक जाय. गरीब वो गिरेस्त जावं, गरीब वो गिरेस्त जावं आवय बापूय आमच्या मोगाचीं. आपले वेंगेंत आमकां घेवन, आपले वेंगेंत आमकां घेवन म्हणटात भुरगीं आपुरबायेचीं. कश्ट जायते करून, कश्ट जायते करून हांसोन खेळोन दाखयतात. आपल्या पोटाची भूक सोसून, आपल्या पोटाची भूक सोसून भुरग्यांक आपल्या शिकयतात. भुरगीं तीं व्हड जातच, भुरगीं तीं व्हड जातच आवय बापूय खुशाल जातात. काम बरें मेळ्ळ्यार पुरो, काम बरें मेळ्ळ्यार पुरो म्हणून देवाक मागणें करतात. भुरग्यांनी बरें शिक्षण घेवन, भुरग्यांनी बरें शिक्षण घेवन आवय बापायचें नांव वयर काडचें. सदांच तांकां मान रेस्पेद दिवन, सदांच तांकां मान रेस्पेद दिवन जाणटेपण सांबाळून व्हरचें. देवान दिलोल्या जिविताचो, देवान दिलोल्या जिविताचो बरो उपयोग करूंक जाय. एक दीस जातली तुमी आवय बापूय जाणटीं सदांच मनांत दवरूंक जाय. आवय बापूय भुरगीं नातें बरे भशेन सांबाळूंक जाय, नातें बरे भशेन सांबाळूंक जाय. देव बरें करूं.